पेंजीम मेयर आणि तेजे कॉर्पोरेटर्स टोटल 17 जाणांनी टुगेदरली युनियनसली डिसाइड करूंक सोदता इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पे पार्किंग एक हेविली इम्पोज घालूंक सोदता पणजेच्या लोकांचेर आनी नॉन पणजेच्या लोकांचेर पूण आउटसायडरूय जे पणजे कामाक येता तेंचे एजेंडा जे प्रमाणे आसलेले दे वॉन्टेड टू चेंज द पेंजीम सिटी तेणें आमकां हें दिलें दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज द पेंजीम अशें म्हणल्यार जाता आमचें बाय गिविंग अ लॉट ऑफ बर्डन टू द पीपल ऑफ पेंजीम and outsiders, government servants, private servants and including. So, on this we wanted to conclude this, that this whatever the mayor has taken a decision is wrong. This is the first thing. Second thing, right now, a 4 corporators a proposal थिंगाच भायर उडोवपाचें आसलेलें ते कॉर्पोरेटरांनी रिप्लाय दिवचो तेंच्या बोर्डार प्रेसाक सगळ्यांक दिवचो तेणी थिंगासर ऑब्जेक्शन कित्याक काडूंक ना ती आनी उपरांत हें जायना जाल्यार all 17 corporators जे proposal agree करता ते तेणे इंचार्ज लोकांनी तांकां इंचारपाचें तेंचे बोर्ड मेंबरांनी तुमी कित्याक बिकॉज दिस इज आफ्टर ऑल अ बिग बर्डन टू एवरीबडी आनी जरी तो हें प्रपोजल आतां इमिडिएटली जायना कित्याक हें आतां मिटिंगेन स्टँडींग कमिटीचे मिटिंगेन पास जाला इट हॅज टू गो टू द ऑर्डिनरी मिटींग कावन्सील मिटिंगेन ते कावन्सील मिटिंगेन जर तूं वयच्या पयलीं जर हें जायना जाल्यार कावन्सील मिटिंगेच्या दिसा we are going to each and every citizen of Panjim, shopkeepers, everybody in Panjim, government offices, everybody. Tenka request करतले आणि आम्ही मोर्चा ऑर्गनाइज करतले सकयल आणि we will strictly object करतले. Now the basic reason I'll tell you. हे इतले मेयर हेल्प करूंक सोदता for one particular individual who is a defeated ex-corporator तेका हे हेल्प करूंक सोदता.